मोगाच्या भावा भयणींनो, काल आम्ही सादो काळ सुरू केला आणि ह्या साद्या काळार आमी मार्कूचें सुवर्तमान वाचता. 2 दिसा थोडो एक भाग. कोण जाय तो मार्कू, एवेंजलिस्ट मार्कू. आनी पळयता की तो दिवचो 2 दूत नासलो, ताचें नांव आमकां दिश्टी पडना. तसो तो दिवचो शिशूय नासलो. तो कोण जाय ताका इतली खुली खबर खंय मेवली दिवची. तो जावन आसलो पेद्रूचो शिश. आनी ज्या वेळा गांवांत पेद्रू गेलो तेणें तो ताच्या सांगाती आसलो आनी जी भाशणां पेद्रून केली ती सगळी जमा करून खूब खबर काडून ताणें जिवची क्रिस्तांव जिविताची आमकां एक खबर दिली. अशा भागात आमी 2 मुद्दे दिश्टी पडटात. पयलो म्हणजे जेजू अधिकारान उलयतालो. ही स्पोक विथ ऑथॉरिटी. आनी ताका हो अधिकार कोणें दिलो जायत. आमी जाणा की जेन्ना आमी खूब अभ्यास करता एक विशयाचेर तेन्ना आमकां एक भाशेन अधिकार मेळटा. पूण जेजूक अधिकार कोणें दिलो जायत. ताच्या बापान. जेन्ना ताणें बाप्तिस्म घेतलो तेन्ना स्वर उगडलें. पवित्र आत्मा ताच्या आवळ आयलो आनी बापान म्हणलें, हो म्हजो अपुरबायचो पूत, ताचें आयकात. जेजूक पदवी मेवली कित्याक बापान ताका दिल्ली. आमी बाप्तिस्म घेतला आनी त्या वेळा आमच्या जिवितांत पवित्र आत्मा आयलो. त्या वेळा आमकांय एक भाशेन हो वाज आमी आयकलो जायत. आमी देवाची अपुरबायची भुरगीं. त्या वेळा आमकांय पदवी मेवला देवची खबर परगटूंक. आमी कसली पदवी आपोवतात काय, जी आमकां देवान दिली वो आमची खास पदवी देवाची उतर परगटूंक. दुसरी वस्त म्हणजे आमी आयकलां की त्या वेळार एक मेल्ल्या आत्म्यान भरलेलो एक मनीस आसलो आनी जेजून ताका बरो केलो. जेजू आयलो संवसारान एक कारणा खातीर मनशांक बरें करूंक. जे पिड्या ते सांपडले तांकां बरें करूंक. आमच्या जिवितांत मेल्ले आत्मे आसात काय. आमचें आपलेपण, स्वार्थीपण, द्वेष, राग एक भाशेन मेल्ले आत्मे. थोडो वेळ शांत रावन आमी हे आमच्या जिविताचेर नियाळ करुया. जर आमच्या जिवितांत मेल्ले आत्मे आसात आमी खूब प्रयत्न तांकां भायर काडूंक खूब प्रयत्न करुया. तशें आमी देवाचो आदार मागुया.